हांव दिवाडेच्या वतीन दिवाडे शेखर केसरकर एक सोशल वर्कर। हांव हें सांगूंक सोदतां की दिवाडे आमच्या खुबशे प्रॉब्लम आसा व्हडले जे आजून पर्यंत कितले पॉलिटिशियन येयले, कितल्यो पार्टी रुलिंगान येयल्यो, आजून तो एकय प्रॉब्लम व्हडले प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावंक ना। सगळ्यांत मेन व्हडलो प्रॉब्लम आमचो फेरीबोट। आजून पर्यंत फेरीबोट सारकी ना। खूब लोकांक त्रास जाता, खूब लोकांक स्कुलान वचपाक, मेडिकलाक वचपाक, 108 मागोवपाक फेरी सारकी ना आनी आमकां खूब त्रास जाता ते सगळ्यांत व्हडले दिवाडेचे प्रॉब्लम। तेज्या नंतर आमकां हेल्थ इश्यूज म्हणजे हांगा हेल्थ सेंटर ना। हेल्थ सेंटर म्हणजे रातचो कोण डॉक्टर आसना, परत आमकां खूब त्रास जाता। बाकी हे धाकटे इश्यू सगळे म्हणजे रोड हे ते उदक इलेक्ट्रिसिटी सगळे आसा पळय, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे हे खूब आमकां पयले आमदारांनी खूब प्रॉमिसीस दिल्ले। ते इतलीं वर्सां हांगा रावन सुद्दां आमच्या कुमारजुंवेन तेंच्यांनी दिवाडेनू आनी कुमारजुंवेनू व्हडलोसो कांय बदल हाडूंक दिवंक ना। म्हणून आमी ह्या फाटी एक चेंज आमी हाडूंक सोदता। ह्या फाटी एक बरो तरणाटो उमेदवार शिकलेलो हांगासरलोच आमच्या कुमारजुंवेचो जो फुडें येवन हे सगळे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक तेणें हें केल्लें आसा, म्हणजे आमकां कमिटमेंट दिला। म्हणून आमी तेज्या फाटल्यान रावुया, तेका जिखोवन हाडुया खूब मतांनी आनी आमच्या दिवाडेचो प्रोग्रेस आमी करुया, दिवाडेचोच तशेंच कुमारजुंव्याचोय बी सगळो। धन्यवाद।